नोवेनाक तुमकां मोगाचो स्वागत. मागण्या विशांत उलोवन जेजूचे ल्हानपोल सांत तेरेज म्हणटा, मागणे म्हणल्यार काळजाचो आवंडो, सर्गीतेवशी उबारलेली सादी दिश्ट, कश्ट आनी संतोशा मदेय मारलेली दिनवासनेची आनी मोगाची बोब. मागणे आमकां अर्येकल्याक सैमीक रितीन मेळिल्ले देवाचे देणे. त्या देण्या मुखांतर आमी देवा थंय संबंद जोडूंक शकता. मागणे आमकां सोम्यातय एकठायता. आज आमी श्री संघटनाचो जुबलेव संभ्रमता. आमी सगळ्यांनी मागोवंक शिकलेंच आमचे आवयचे पासलेंत. श्रीयो इगर्ज मातेंत भावार्थाचे दिर्वे फुडल्या संततेक आतांतर करची व्हड आतेरां. आवयचे पासलेंत सोंप्या उतरांनी आराम जाल्ले आमचे मागण्याचे पयन आवाजावेन सोम्यातय एकतर जोडचे तसले जमसोस मागण्याचो शेवट. आज मागणे आवाजावेने म्हणल्या विशयाचेर नियळतना भायल्या आडंबराक म्हत्व दिनासतना आंतरीक वाडावळ जोडूंक अत्रेकच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच ह्या मिसाचे तेसांव दिल्ल्या पसती मागया. आतां आमी सर्व उबी रावन प्रवेश गीत गावचे मुखांतर मिसाची सुरवात करया. उबी रावया. Situ wakti mochi nabi mata Tuhan kaci buat kata zarasa Cikai mochi nabi tumi naka Tiba patau tukang magun gata Ika muna ika kalsa Tuji nabi sumya ami ayah Babui wici muka mili Jisu tuzu matu sangat buta Ika muna ika kalsa Tuji nabi sumya ami ayah Babui wici muka mili Jisu tuzu matu sangat buta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. बाळका जेजू थंय आमकां आसलेल्या वर्त्या भक्तीन भावार्थान आनी भरोशान मोगाच्या भावनान भयणो ह्या सकाळच्या वेळार ह्या पून थळाक आमकां आपोवन हाडल्यान भरोशाची यात्रेक आमी बाळका जेजू थंय म्हाका आनी तुका असो भरवसो पाती आनी मोग आनी भक्त खंडीत जावन आमकां निराशी करची ना. देखून व्हडल्या भरवशान आनी भावार्थान आमची मागणी आनी आमकांच बाळका जेजूच्या हातांत आमी समर्पया. लिजियाच्या तेरेजाच्या मागण्याच्या जिविताचेर आमी आज नियाळ करनासांव. लिजियाच्या तेरेजाक येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय व्हडतो भावार्थ पाती आनी मोग आसलो. येवकरिस्तांतल्या जेजून तिच्या जिविताच्या आख्ख्या पयणार कृपा आनी सकत तिका फावो केली. युकरिस्ता विशयंत तिणें उलयल्लीं उतरां पवित्र कातोलीक पवित्र सभेंत हीं उतरां भोव लोकां मोगाळ जाल्यांत. हर एक दीस जेजू सर्गार तावन अल्तरीचेर देंवोन येता या जल्मोन येता. न्हय भांगराळ्या सिबोरियमांत रावंक बगार आनी एक सर्ग
आनी एक भांगराळें काळीज सोदून थंयसर बिडार करूंक देखून त्याच जेजूक आमच्या काळजांत स्विकार करूंक ताचें उतर आयकूंक एक घडी बरो आमचे अंतस्करण आमी तीळ पळोवया. जें कितें जेजूक मानवना तें बदलूंक ताची कृपा मागया. आमी नांव फाव म्हणून आमचीं पातकां वळखून ह्या पवित्र रितींत फाव ते फरी वांटून घेवचे खातीर मोगाच्या भावनान पडिनो घडीभर आमी तयारी करया. देवाच्या काकुळतीक उलो मारून सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सरस्वतीदार देवा आनी तुमकां बाबा पयलीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे पासून बागेन सदांच सांतवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पयलीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनत करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आमची पातकां तो बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या भावार्थ्यांक दयेन उजवाडाय आनी तुजे महिमेच्या परजळान तांची काळजां सदांच पेटोवन दवर. हे परी ती आपल्या सोडूनदराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजांत तावन ताका एकवटूंक फावो. हे आमी मागता त्या आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. रात सरचे खातीर एलिया थंयथावन एका बुयारांत भितर सरलो. तेन्ना सरेस्पराचें उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें. एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सरेस्परा दळभराच्या देवा पासत उर्बेन भरला. पूण इस्रायेलीतांनी तुजो सल्लो सांडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रावाद्यांक तालवारींनी जिशी मारल्या. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सरेस्परान ताका म्हणलें, बायसर आनी सरेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सरेस्पर त्या वाटेन उतरून गेलो. सरेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयलें आनी कडपाचो चूर केलो. पूण सरेस्पर जड वाऱ्यान नाचलो. जड वाऱ्या उपरांत व्हड एक भुंयकाप जाली. पूण सरेस्पर भुंयकांपेंती नाचलो. भुंयकापे उपरांत उजो आयलो. पूण सरेस्पर उज्यांती नाचलो. उज्या उपरांत एक हाळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलो तोंड दांपलें आनी बैसरून तो बुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचें उतर. तुझी मुखामोल सर्वीस पोऱ्या हांव
सोदीत आसा तुझे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसा सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तूंच म्हजो दारो हेर कोणाक हांवें भीम जाय सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो कांबो हेर कोणाक हांवें कांपोंक जाय तुझे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसा सर्वेस्परा तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर म्हाका जाप दी ताची मुखामोळ सोद अशी म्हणटा म्हजी काळीज तुजे विशीं तुझे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसा तुझे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसा Hallelujah, 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 hallelujah. म्हजी उतार सदमान बाई ह्या दोंगरार जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आर्तान कळसो वेळ येमचो जाला Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुझ्या सोबे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ स्त्रियेन जेजूक म्हळें सायबा तूं प्रवादी म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करतले पूण तुमी जुदेव ताका जेरुसलेमान मात्र आराधन करचें म्हणून सांगतात जेजून तिका म्हळें म्हजें उतर सतपून बाये ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेम जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो तुमी ज्ञान आसल्याक आराधन करतात आमी जाल्यार जाणा जाल्ल्याक आराधन करता कारण सोडवून येवची जुदेव लोकांतावन पूण खऱ्या आराधकांनी अज्ञान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो तो येवन जाला म्हळ्यार समा असले आराधक बापय जाय देव आत्म देखून ताका आराधन करतल्यांनी अज्ञान आनी सतान आराधन करी जाय स्त्रियेन ताका म्हळें क्रिस्त म्हणटात तो मागलेलो येता म्हूण हांव जाणा तो येताच सकट संगते आमकां सांगतलो जेजून म्हळें हांवच तो तुजे लागीं उलयता तो देवाचें उतर हें
बाळोक जिजुते मोगच्या भावनो आनी भयणीनो ट्रिनिडाद गांवच्या एका दिवसो आर्चबिशप चार्ल्स गोर्डोन नांवाचो एक पोटी आपल्या शिकवण्यांत मागण्याच्या महत्वा विशयंत उलोवन अशें म्हणालो मागणेवणे अथमो उदाक नातलेल्या मासले बरी एक मासली उदकांत तावन आमी वयर काडल्यार थोड्याच घडी भितर मासली मरून पडटा कित्याक उदका विणें मासलेच्यान जिवंक जायना तशेंच फावतें आनी फळाभरीत मागणें नासलेलो एक क्रिस्तियोत्मो ह्या क्रिस्तवाचें काळीज बावन येता सुकून येता अशें तो म्हणूंक लागलो आज बाळक जेजूच्या तेरेजाच्या ह्या लिजियाच्या तेरेजाच्या जिवितांत मागणेचो महत्व ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करना आसात मुगाच्या भावनो आनी भयणीनो ख्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार आमी जेजूक पळोवचें जेजूचें जिवीत आयकून शिकचें जेजूचें जिवीत आमी जेजूच्या जिविताचो आमी पाटलाव करचो जिविताची शैली जेजूचो मनोभाव आमी जेजू परी जावचें बिकमिंग क्रायस्ट इंग्लीश भाशेन आनीक सोबीत शब्द आमकां मेळटात इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट जेजूचें अनुकरण करचें ह्या दृश्टेन जेजू एक मागणेचो मनीस जावन आसलेलो जेजून आवाजा बरीत मागणें केल्लें म्हणजे तोंडपाशी मागणें व्हडल्यान म्हणचें मागणेंय केल्लें आवाज नासतनाय मागणें केल्लें ध्यानय केल्लें पयस सभेची शिकवण कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर 2701 थंयसर आमी वाचता ह्या आमकां शिकोवंक आमकां उल्लेख आसा जेजू एक प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान आपलो जुदेव धर्म पाळचो तरणाटो देखून जुदेव धार्मिकांनी ह्या जुदेव बाबर्त्यांनी करची सगळी व्हडली मागणी तोंडपाशी मागणी आवाज बरीत मागणी जेजून केल्ली किर्तनाद्वारी सर्वेस्पराक होगोळसूचें क्षमा आनी तसली मागणी म्हणची देव मंदिरांत सिनागोगांत आनी भौशा घरांती जेजून ही मागणी म्हणली देखून जेजून समुदायीक मागण्यांनी भाग घेतलेलो कम्युनिटेरियन प्रेयर आनी तोंडपाशी मागणी व्हडली मागणी हाच्या शुभ वर्तेंत आमी आयकलें जुवांचे शुभ वर्तेंत समार्याची स्त्री थंयसर बांयचें उदक हाडूंक आयिल्ली आनी थंयसर तिका जेजू भेट्टा जेजू तिचे लागीं संवादाक देंवता भासाभासेक देंवता जेजू लागीं उलोवन सुमार वेळ जेजू लागीं उलोवण्यांत ह्या संवादांत इतली मग्न जाली की सुमार वेळ आपूण खंय आसा आपूण कित्याक आयिल्ली घरा थंयसर कितें घडटा कुजनान कितें जालें सगळें विसरून जेजू थंय ती एकवटली जेजू थंय ती उलोवंक लागली जेजूनी सवकास तिच्या लागीं उलोवन तिचें आयकून तिचें मन उजवाडायलें तेचें काळीज जागयलें आनी शकी आमी जाणाव जिवीत दिवचें उदक जेजून तिका फावो केलें कसलें तें जिवीत दिवचें उदक पवित्रत्म म्हणया ज्या देवाची कृपा म्हणया उजवाड म्हणया ह्या जेजूस तिका मेळ्ळो तुजें जिवीत बदल्लें जेजूक मेळोवन जेजू लागीं व्हडल्यान उलोवन आनी संवाद करून जेजूचें आयकून तिचें जिवीतच बदल्लें ती दुसरीच मनीस जाली जेजूचो अनुभव तिका मेळ्ळो मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो तर आमच्या जिवितांत जायतीं व्हडल्यान म्हणची तोंडपाशी मागणी आवाजा बरीत मागणी जायतीं आसात तेर जावंक पुरो आराधन जावंक पुरो विसाच्या बलिदानांत कितलीं विसणार मागणी आसात आमी दिवची हर एक जाप आमी गांवची गायनां ह्या जग थंयसर मागणी करता आसतना ती आमची मागणी जावन आसा देखून जेजू परी आमी खंयच्या स्पिरितान ह्या मागण्यांत भाग घेता ओगी एक दृश्टांताक म्हज्यान म्हणूं येता कुमगार सेवक येता आसतना क्रिस्त प्रसादाक सेवक येता आसतना आजाक म्हणटा क्रिस्ताची कूड आमी कितें म्हणटा आमेन म्हणटा तें आमेन म्हणटा आसतना कसल्या मनान स्पिरितान म्हणटा ओगी तें आमेन म्हणल्यार शब्दा फाटल्यान आमेन म्हणलें एक व्हडलें मागणें जावन आसा वय हांव सत मानतां जें कितें हांगा घडोवन आसा हांव सत मानतां तें आमेन म्हणल्यार उतरां फाटल्यान भावार्थाची
भक्तीची आराधनाची कितली जडाई हांव घालतांगी आनी तें एक शब्द सादारण शब्द हांव मागणें जावन जेजू थंय एकवटता आमी बहुशा आमकां विचारयेत देखून जेजूच्या पावलांनी चलोवन लिजियाच्या तेरेजा परी आनी त्या समारीचांचे परी आमी करची आवाजा बरीत मागणी तोंडपाची मागणी ओडली मागणी गायनां सगळीं आमकां आमचें काळीज देवाक उबारता तसलें जावं दी आमकां देवाचो अनुभव हाडटा तसलें जावं दी ती फकत आवाज करचो किणकुळो तें जायना जावं दी मगच्या भावनो भयणीनो परत जेजूच्या मागणेच्या जिविताक आमी नियाळूंक या जेजू तवळ तवळ वरे विंगड सुवातेर मागणें करूंक गेलो म्हणून स्वार्थकार विशेश जावन लोक आमकां परत परत सांगता सगळी रात थोडे फावटी सकाळींच्या भोव वेगळी फांत्या पारार आनी दुसऱ्या दिसाच्या वेगवेगळ्या समयार जेजू वरे विंगड सुवातेर मागण्याक गेलो जेजू थंयसर वचून बापाच्या वेंगेन तो लिपलो बापाच्या मोगाच्या त्या सावळेंत जेजू लिपलो बाप ताचे लागीं उलयलो जेजू लागीं बापा लागीं तो उलयलो आपलें काळीज जेजून बापाक उबारलें देवाची खुशी आनी मांडावळ तो जाणा जावंक पावलो देवाचें स्पर्श मोगाचें स्पर्श द फादर्स डिवायन टच ताका मेळ्ळें जेजू जावन आसा आमचो नमुनो या आमचें आदर्श लिजियाच्या सांत तेरेजाच्या जिवितांत आमी वाचता ल्हान आसतना तें 2-3 वर्सां बोर्डिंगांत थंयसर आशिल्लें ह्या वेळारच ताच्या जिवितांत सबार वादळां येतलीं ल्हान भुरगें जाल्यार बोर्डिंगांत तावन तवळ तवळ तांकां रजा मेळटली एक दीस बोर्डिंगांतल्या त्या माद्रीन ह्या धार्मीक भयणीन तेरेजा लागीं उलयलें स्मार्ट आशिल्लें तें तेरेज वॉट डू यू डू वेन यू आर एट होम तूं घरा हॉलिडे आसतना कितें करताय तेरेज म्हणालें सिस्टर हांव म्हज्या रुमाक वचून थंयसर एका कोनशाक वेता आनी थंयसर म्हज्या बेडाचो कर्टन हांव ओडतां आनी एकसुरपणांत हांव रावतां सिस्टराक इल्लेशें क्युरियोसिटी जाली थंयसर एकलेंच रावून एकसुरपणांत रावून तेरेज मागीर कितें करताय तेरेज म्हणूंक लागलें सिस्टर हांव चिंतां सिस्टर आसली खंयच्या विशयान चिंताय बाये तेरेज म्हणूंक लागलें हांव चिंतां देवा विशयंत हांव चिंतां 4 दिसांच्या ह्या नश्वर जिविता विशयंत सिस्टर थोडे फावटी हांव चिंतां सर्गींच्या महिमे विशयंत पूण हांव चिंतां आय थिंक फुडाराक मोगाच्या भावनो भयणीनो आपल्या जिणयेची काणी ह्या कथा बरयत आसतना स्टोरी ऑफ द सोल तेरेज थंयसर म्हणटा वय ल्हानच आसतना देवान पवित्रात्मे उदेशी म्हजें काळीज आवाजावणे करच्या मागण्यातय जागरण केल्लें ध्यानाच्या मागण्यातय म्हाका देवान जागरण या म्हजें काळीज ताणें जागोयल्लें म्हणून आपली टेस्टिमनी ती दिता फुडें मोगाच्या भावनो भयणीनो कार्मेलीत कोयंताक तें भरती जाल्ल्या वेळार ताचें मागण्याचें जिवीत मुंदरून गेलें ध्यानाचें मागणें आवाजा विणे मागणें करचें पूण तितलें सुलाभ नासलें तेच्या जिवितांत केवादीची पिडा तिका जाल्ल्या वेळार कूड सगळी सुकून भागून गेल्ली कूड आनी यत्मो मागण्याक बसता आसतना थंयसर तेंको दिनासलीं तिच्या जिवितांत 12 वर्सां आत्म्याची सुखीदाड या आत्म्याची काळबण डार्क नायट ऑफ द सोल तिका भोगूंक मेळ्ळें कांयच ना फकत देवान म्हाका सांडला हो अनुभव कुटुंबांत सबार वादळां थंयसर जावन आसलीं उठून आसलीं पूण तरी पूण आपणाक जाता त्या भशेन देवाच्या कृपेन तेरेजान आपलें काळीज देवाक उबारलें आनी देवान ताका परत परत जेजून तिका परत परत कृपेन आनी मोगान भरलो देखूनच मोगाच्या भावनान भयणीनो एका आत्म्याची काणी द स्टोरी ऑफ द सोल थंयसर ताणें मागण्या विशयंच म्हणलेलीं तीं उतरां पवित्र सभेन इतलीं मानून घेतल्यान की आपल्या शिकवणेंत कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर 2258 हांगासर पवित्र सभेची एक अधिकृत शिकवण मागण्या विशयंत म्हणून पवित्र सभेन आमकां ती दिल्या आमी आयकलें ती सुरवातेक उतरां म्हाका मागणें म्हळ्यार काळीज बरोवन येवचें मोगान भक्तीन भरलेलें काळीज त्या काळजांत आसात अत्रेग
देवा थंय म्हजो मोग त्या काळजांत आसात म्हजे कश्ट आनी संतोश दोनीय हांवें मानून घेतलें असलेलें काळीज हांवें परत परत देवाक उबारचें. फॉर मी प्रेयर इज ए सिंपल गेज लिफ्टेड अन टू हेवन. एक सादी भावार्थान आनी भक्तीन आनी मोगान भरलेली ती नदर देवाक ह्या सर्गाक हांवें उबारची आनी थंयसर देव देवाचो अनुभव आमकां जाता. ही जावन आसा ताची उतरां पवित्र सभा आमकां ती शिकयता. देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत फकत मागणी थोंडपाशी व्हडली मागणी न्ही, व्हडल्यान म्हणची मागण्या शिवाय ध्यानाची मागणी, या खासगी मागणी, या आवाजाविणे करची मागणी आमी भविश्या करयेत कोणा, याची कोण आमी करून आसा तातूंत आनीक इल्लीशी गुंडाई हाडयेत कोणा. हें सुलाभ न्ही. खंडी जावन तेरेजाक जावं दी या कोणाकी जावं दी तें सुलाभाचें ना जावंक नातलें. पूण असाध्य म्हूण न्ही. आमी कुटुंबान जियोवची जायत्यो राटावळी आसात. आजकाल आमचें जिवीत इतलें आवाजाबरीत जालां गे, तुमचें आनी आमचें इतलें आवाजाबरीत, इतलो राटावळो, आवाज भायलो आवाज भितरलो, आमी कितलीं बिजी जाल्या. पूण असाध्य न्ही. आवाजाविणें करचें मागणें, ध्यानाचें मागणें, खासगी मागणें नॉट इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट येस. हांगासर एक टेस्टिमनी हांव तुमकां दितां. हांवें लागशिरान वळखली, ह्या वळखोवची ती एक कातोलीक स्त्री, लायक भयण ती. वृत्तेन ती शिक्षकी, पूण तिच्या कुडींत सवार पिडा आसात. थोडे फावटी कितें केल्यारय थंयसर तें ओप्पना. देखून सबार फावटी चडशें ती सीक आसता, पिडियेस्त आसता, सबार पिडा. थोडे फावटी म्हाका बिरमोत दिसलेली आसा तिची. थंयसर कुटुंबांत पती आसा, मानसीक तरान इल्लोसो बॅलन्स तो ना. देखून सगळें तिचें ध्यान आनी वेळ आपल्या घोवाक दिवंक पडटा. एक थंयसर तिची एक धूव आसा, ती बिलो एवरेज, शिकोवंक ताका सकत नातली. देखून कसल्या की एक वृत्ती शिकयला, ती डिपेंडंट. आपलो वावर आसा घरांत, हांगा दोग आसा डिपेंडंट आसात. आनी उपरांत फिरगजेंत वावर थंयसर एसोसिएशनांनी वावर. तरी पूण ही स्त्री केदाळय शांत मनाची, खुशाल हांसतें तोंड. केदाळय कंप्लेंट केल्लें तिणें ना. तिच्या जिवितांत मोगाच्या भावनान भयणीनो, तिणें सांगलेलें आसा 10 वा 15 मिनटां सदांय कळनासतना तें खासगी मागणें, ध्यानाचें, आवाजाविणें करचें मागणें आपूण करता म्हूण तिणें म्हाका सांगलेलें आसा. थोडे फावटी क्युरियोसिटीक हांवें विचारलें, तूं कितें करताय? आय वॉन्ट टू नो वॉट यू डू. आय थिंक फादर. जेजू विशीं हांव चिंतां, जेजूच्या सोंसणिकाये विशीं हांव चिंतां. जेजूक आनी म्हाका थोडे फावटी तुलन करता. आय कंपेर माय सेल्फ टू जिजस. म्हजे कश्ट ताका सांगता आनी म्हजे थंय कितें ते अवगूण आसात, म्हजे संघर्श कितें आसात तेय हांव सांगता. म्हजे अवगूण काड म्हूण हांव ताचे लागीं मागतां. बट आय गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन दीस पर्सनल प्रेयर. आवाजाविणें करच्या मागणे वरवीं जायती सकत, जायती कृपा म्हाका मेळटा. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, एलिया प्रवादीक जावं पुरो जगलेण्यांत, या त्या भुंयकांपीत, या वाऱ्या वादळांत सर्वेस्पराचो तळो आयकूंक ना. बोगार मौनपणांत वोगेपणांत सर्वेस्पराचो तळो आयकलो. सर्वेस्परान ताका सक्तीवंत केलो, परत आपल्या वावराक ताका धाडलो. देखून आमी जरी तर प्रयत्न केल्यार आवाजाविणें करचें मागणें घरांत जावंक पुरो, या फिर एका देव मंदिरांत जावंक पुरो, ओगीत वचून थंयसर कसलेच बूक नासतना, कसलेच रेडीमेड मागणी नासतना देवाच्या जेजूच्या सांगातपणांत आमी सारूंक, वेळ सारूंक प्रयत्न केल्यार आमकां देवाचो तळो आयकतलो. बहुशा एलिया प्रवादीक आयकल्लो, व्हडल्यान आयकल्ल्या भशेन तो ताळो आयकूंक ना जावंक पुरो, पूण देवाचो अनुभव देवान म्हाका दिवची कृपा, एक विशेष सकत, एक देवांतावन म्हाका मेळची बुजवण, या म्हजें मन आनी काळीज शांत जावचें. वेगवेगळ्या रुपान देव आमच्या लागीं उलयता, वेगवेगळ्या रुपांनी देव आमकां उलयता, आमच्या लागीं उलयता, तसो अनुभव आमकां दिता. देखून आवाजाविणें करच्या मागण्याचेर आमी इल्लेशें प्रयत्न करया. त्रित्वेची एलिझाबेथ कार्मेलीन सांतीण म्हणटा, वी लर्न टू प्रे ओन्ली बाय प्रेईंग. म्हाका जरी तर उपेवंक जाय, हांव उदकाक देंवन हात पांय बडयल्या शिवाय हांव उपेवंक शिकचो ना. तशेंच हें आवाजाविणें करचें मागणें, ध्यानाचें मागणें सगळ्या पवित्र, सगळ्या कातोलिकांक, सगळ्या लायक सगळ्यांक आमकां ताका आपोवणें आसा. कित्याक मागण्याच्या जिवितांत आमी वाडोवंक आसा आनी आमी हें मागणें शिकतले हांव फकत मागोवंक देव, मागण्याक देवून. बाळकाजेच्या तेरेजाक प्रागाच्या जेजू थंय विशेश भक्त आशिल्ली.
ह्या भक्तीक लागून तिचें नांवूय तिणें घेतलें बाळका जेजूची तेरेज. आनी बाळका जेजूच्या भक्त आदारताली भक्ती आदार शिवाय बाळका जेजूच्या मनाक थोडीं गितां तिणें घडलोलीं आसात आनी थोडीं उसणार मागणी बाळका जेजूक तिणें बरयलेलीं आसात. देखून बाळका जेजून तिका केदाळय तिका तेजें काळीज उबारलेलें काळीज बाळका जेजून मानून घेतलें, तिका सकत आनी ससाय दिली. त्याच तेरेच्या आदारान आमकां प्रागसो बाळोक जेजू ताच्या वेंगेन घेवं दी आनी आपली सकत आनी ससाय आमकां लाभोवं दी म्हूण तिचे मरिपात आमी देवाक मागया. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पुदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आनी आमच्या सर्वेस्पर म्हणून. सर्वेस्परा तुजी परजा भेटयता ती देणी दयेन तूं मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बावर्तान आनी भक्तीन सत मानता. तुवें घडलेल्या संस्कारा उदेशी तें आमकां भरपूर मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पुदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सडवण्याचें सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत तुजो पूत आमच्या विनाशी सैबान दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळभार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकणटा भयर सरगार. तांचे वाकणेक आमचे थाडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Oh
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सुसूंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससनीक खरराचें हें रगत, पातकांचें बोगसेन मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartatsu gut porgotuya. Samyachi sutuji ami samranto. Jepura jivan po ami purgaita. Tujaiya kami ratrita. Tujaiya बापा, जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रितुमेचे विस्तलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवान जोजे तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदूता, लिसियाची सांतेरेस आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांचो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्व वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. तेरेजा बरी बाबर्थान भक्तीन आनी दिनवासनेन भरलेली आमची काळजां बापाक उबारया आनी जेजून शिकयलें मागणें म्हणून आमकां ताका समर्पया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या पोशिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सबसकाई आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बडवशान सदांच अत्रेकतल्यांक आमकां
तुझे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर तराच्या आकांतांतली वाटय. जेजू लागीं आमी शांती खातीर मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी सदांच एकवटान सांबाळ. जेजू तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाग. समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जेजू आमचो एकच आनी एकलोच भरवसो. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जिवडाक आपयल्यान आमी सुभागी. सम्या तुजे भितर येवचे म्हाका फावना, तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जडवाऱ्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. भुंयकापणें सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. उज्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. पूण तूंच म्हाका सोदून आयलाय. फुसफुस्यांनी उलयताय. आज तूं म्हाका मेळ्ळाय. आज तूं म्हाका मेळ्ळाय.
जडवाऱ्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय भुंय कापणेन सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय उज्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय पूण तूंच म्हाका सोदून आयलाय फुसफुस्यांनी उलयताय आज तूं म्हाका मेळ्ळाय आज तूं म्हाका मेळ्ळाय जडवाऱ्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय भुंय कापणेन सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय उज्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय पूण तूंच म्हाका सोदून आयलाय फुसफुस्यांनी उलयताय आज तूं म्हाका मेळ्ळाय आज तूं म्हाका मेळ्ळाय आज तूं म्हाका मेळ्ळाय आज तूं म्हाका मेळ्ळाय प्रार्थुया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूं समकां तुजे थंय एकवटायताय तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयतीं करूं म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं बरवशान तुमची पावलां मारूंक उचलयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. गुड मॉर्निंग. कशे आहात तुम्ही पुराण? गुड. बाळका जेजूच्या ह्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन 6व्या दिसाचें नोवेन आज आमी आदारते आसा. मागणे आवाजाविणे हो विशय घेवन सर्व स्त्रियांचो जुबलेव आमी आचरण करता. स्त्रियांचो पात्र कितें एका कुटुंबांत, एका समाजेंत, एका वाड्यांत, एका फिरगजेंत आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. आवयच्या गर्भांत तावन धरण फोंडाक पावता म्हणसर स्त्रियेचो सांगात, स्त्रियेचो मोग, स्त्रियेचो त्याग, सॅक्रिफीस आमी हर एकले जाणाव. आनी हो तांचो वावर, ही तांची सेवा आनी तांचें सगळें अस्तित्वच वळखून आज आमी तांकां मान करता आनी जुबलेवाचे सुभाशय सर्व आमच्या स्त्रियांक भेटयता. हांगासर तुमी मस्त दादले आसात. स्त्रियो वगेच बसा. दादले ताळयो पेटून स्त्रियांक सुभाशय पटया. थँक्यू. हांवें बायबलांतल्यो स्त्रियो म्हणून एक यूट्यूब सिरीज सुरू केल्लें. सुमार 8 व्हिडिओ केल्यात. ताचे उपरांत ह्या फेस्ता निमती करूंक जावना.
कार्मेल किरण मिडियाक तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर ते व्हिडिओ पळोवंक मेळटात आनी ह्या सुरवेच्या व्हिडिओनी स्त्रियेचें म्हत्व कितें आनी बायबलांत वा देवाचें योजन स्त्रियेतें कितें आसा म्हणून थंयसर वर्णिलां तुमी पावट मेळटना आयकोवेत. आनी आयचो विशय आसलो मागणें आवाजाविणें. मागणें आवाजाविणें जाता गे आवाजाविणें मागणें जाताय. तुमी घट्ट सांगना देखून जायना म्हणून जालें. जाताय जाता वेरी गुड. आनी हांगासर ह्या पुणशेताक येवचो हर एक भक्तीक तुमचो अनुभव वचचो जावंक पुरो. तांणी म्हणचें कितें म्हळ्यार हांगा येतना एका रितीचो आवाजाविणें वातावरण आसा म्हूण आनी तें मागोवंक प्रेरण दिता म्हूण. भोव न्हू भयणीनो, तुमी हांगासर ब्रेस्ताराचें आनी हर एका दिसा म्हणलें बरी धांवून येतात न्ही. हांगासर आमी तुमकां बोब मारून मागोवंक शिकयता म्हणून वा तसलें मागणें हांव बरें न्ही म्हूण सांगना. पूण तुमी जायतीं जाणां हांगासर येवन जावं मिसा पयलें मिसा उपरांत मौनपणान मागणें करतात. हप्ते मदें तुमी पळयशात जाल्यार जायतो लोक हांगासर इगर्जेंत येवन मौनपणान मागणें करता. आनी थंयसर आराधनाच्या चापलाक गेल्यार थंयसरय तांचेतल्याक मागणें करता. म्हळ्यार ह्या आवाज नतल्या मागण्यांत आमी देवाचो ताळो आयकूंक सोदता आनी केन्ना देवाचो ताळो आमी आयकता तेन्ना ते आमी जिवितांत पाळटा. कित्याक ते आमी वैयक्तीक उगडापण म्हूण घेता, पर्सनल रेवलेशन, पर्सनल मेसेज. आनी केन्ना हो संदेश आमच्या जिवितांत पाळता पळया तेन्ना आजापां घडतात. न्ही कोणेंगी हात दवरचे मुखांत्र, न्ही कोणेंगी कितेंगी सांगलें आमी पाळचे मुखांत्र, बगार जेजून आमच्या काळजान उलयल्लें आमच्या जिवितांत पाळतना आजापां घडतात. तें जावन आसा व्हडलें आजाप, जेजूक आयकुचें आनी त्या जिवितांत पाळचें. आनी ह्या दिशेन तुमी मेटां काडटे आसात, तुमी प्रयत्न करते आसात आनी ह्या दिशेनी आमी हांगासर तुमकां पूरक परिसर दिते आसा. प्रत्येक जावन ब्रेस्ताराचें मिसा उपरांत, प्रत्येक जावन कुमगारा उपरांत मौन सांबाळूंक आनी काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं मागोवंक. आनी ही तुमची उर्बा, हें तुमचें मागणें पळयता आसतना आमकांय दादोसकाय भोगता, आमकांय खुशी जाता. त्या देखून मुगाळ भोव न्हू भयणीनो, तुमी असल्या मागण्यांत आनीक वाडा चडा म्हूण आमचें मागणें. घरा तुमी तेर्स म्हणटात, तेर्स म्हणटना सगळो कण म्हणजे म्हणिना, एक कण आनी तातूंत आसो मिस्तेर तुमी मौनपणान नियाळा. जेजून जियेल्ल्या वेळार घडुल्लो तो मिस्तेर जाल्यार आज तो मिस्तेर म्हज्या जिविताक हांव कशें लागू करी येता. बायबल हांवें 100 फावटी वाची येता, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण तो वाचलो बायबल म्हज्या जिविताक लागू जायना जाल्यार कितें फायदो. त्या देखून एक पॅरा बायबल तुमी घेया आनी वाचा. सकाळीं उठ्ठना सांजेर न्हिदोंक वेताना तें परत्यान वाचा. आनी परत्यान वाचतना तांतली एक वळ वा एक सेंटेन्स तुमकां खंडीत जावन काळजाक लागतलें. आनी ती वळ वा तो शब्द तुमकां त्या दिसा कितें म्हणटा म्हूण चिंता, तुमचे इतल्याक चिंता. आज हें वाक्य म्हाका कितें सांगता. इल्लो वेळ वगेच बसा, कांय चिंती नाकात. आनी तेन्ना जेजू तुमच्या काळजान उलयता. हें प्रॅक्टीस करा. पाद्रा म्हणालो ओडलो आमी उपयोंक शिकचें उदकांत पडोनूच, वयर बसून उपयोंक शिकोवंक जायना. त्या देखून अशें मागोवंक जायना म्हूण सांगलें जाल्यार खंडीत जायना. पूण प्रॅक्टीस केलें जाल्यार खंडीत जावंक जाता. आनी तुमीच म्हळें जाता म्हणून तुमी करते आसात. आनीकी करा आनी खंडीत जावन ह्या मुखांत्र जेजूच्या सांगातपणान वाडोवंक आमकां सुलाभ जाता.
आयचे दिसा ह्या शिकवणीचेर अपुर्बायेचे नियाळ दिल्ले जावन आसात मानेदिक बाब जीवन तावरो आमचेच कर्मेली इतिहासक आनी जे कितें तांणी शिकवण दिल्ली आसा ती तांच्या जिवितांत ते पाळटात. आमच्या प्रॉविन्सांत आमच्या प्रांत्यांत असले शिकवण हेरांक दिवच्यान मात्र न्ही ते जावन आपणाच्या जिवितांत जिवोवच्याक ते हिळिल्ले व्यक्ती. आमच्या ब्रदर्सांच्या तरबेतींत नॉवीस मास्टर म्हूण आसा आनी नॉवीस मास्टर जायचे जाल्यार आमचें कानून सांगता की आसल्या सगळ्या मेंबरा पैकी बेस्ट मनशाक विंचून काडचे म्हळ्यार तो एक विशेष एका वर्साची तरबेती आनी तातूंत एकलो नीस कर्मिलीत कितें म्हणून तो जियेता वा पारकून घेता आनी तसल्यांक ट्रेन करचे जाल्यार तसलोच व्यक्ती जायचे. आनी बाब जिवनान तसली एक वर्ती सेवा आमच्या ब्रदर्सांक दिल्ली आसा आनी सडताव जावन तांची सेवा तरबेतीच्या घरांनी ब्रदर्सांक तरबेती करचे ते आनी आध्यात्मीक केंद्रांनी मागणेच्या घरांनी म्हणटाना तांचे विशयंत तुमकां समजता तांची जिणी आनी तांची शिकवण कशी आसा गे म्हणून. बाब जिवना विशयंत आनी थोडीं उतरां सांगची जाल्यार ते एक संगीतकार उतरां रचच्यांत ताळे बसोवच्यांत ते मात्र न्ही तांच्या कुटुंबाचे हुशार आसात. निहाल तावरो म्युजीक सेन्सेशनल तुमी आयकलां न्ही गे वय पाद्रपासो नेव्यो बावासो पोत. ह्या दिसा सकाळीं आमचे संगी आसून मोगाळ बाब जीवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाची कृपा आमचेर मागून धाडल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमचे समेस्त तांचें नांवें. तांचे संगी आसात बाप सिल्वेस्टर पिरेरा खंय आसात ते कळीत आसा तुमकां ते आतां हांगाच आसात पूण तांणी आसचें जगलुरान. जगलूर कितें म्हूण काल सांगलां हांवें तुमकां आवड आसा मू भाई थंयसर ते सेवा दिते आसात आनी हेर दोग पाद्रप आसात. काल एकलो पाद्रप हांगा आसलो फादर विशान. फादर सिल्वेस्टर ह्या दिसांनी आमचे संगी आसलो प्रत्येक जावन हांगासर आयिल्ल्यांक कुमसाराचो सक्रामेंत दिवंक. जायतीं जाणां मिसा पयलें मिसा उपरांत कुमसाराचो सक्रामेंत जोडटाले आनी कोणाकय कळीत नातले बरी आवाजा विणे पडद्या फाटल्यान रावून बाब सिल्वेस्टरान ती सेवा दिल्या. फादर सिल्वेस्टर तुमकां ह्या सेवेक तशेंच तुमी जगळूर थंयसर करच्या मिसा वावराक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बाळक्या जेजूची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. गायन मंडळीक वाचपां वाचल्यांक आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटना फाल्यांचो दीस सोनवार आनी ह्या दिसा आमी सुमेचेर विश्वास फुडाराचो स्वास हो विशय घेवन सर्व भुरग्यांचो प्रत्येक जावन वेदी सेवकांचो जिबलेव आचरण करता. तुमकां वेदोळच सांगलां फाल्यां सांजेर भुरग्यां खातीर विशेष मीस उक्त्या मैदानार आसतलें आनी त्या उपरांत तुमच्या भुरग्यांक तुमी धाडटना वा आपोवन हाडटना एकच साध्य जाता जर बाळक्या जेजूच्या नेस्नान वा लिसियाच्या सांतेरेजाच्या नेस्नान हाडचें आनी ह्या मुखांतर जेजू थंय भक्त सांता भक्तां थंय गौरव भुरग्यां थंय वाडोवंक तुमी आदार दिवचो. देव बरें करूं. आतां नव्याना खातीर देंबे मोडया. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमे जेजू मनशाचो इस्लाम जालेलो कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमची ते सवा बाळका जेजूच्या पांयांतळा समर्पिया. मागया आमी सर्व स्त्रियां खातीर आज आमी विविध संघटनांनी काम करच्या स्त्रियां खातीर मागतले. आमच्याच घरांत कुटुंबांत स्त्रियाचो म्हत्व कितलो म्हण आमकां कळीत आसा. एक आवय जावन पोतीण जावन धूव जावन तांची जबाबदारी बऱ्या रितीन पाळोवंक बाळूक जेजू तांकां आदार दिवन दी. साबार स्त्रियो विविध कारणाक लागून आज कश्टून आसात. तांकां बाळूक जेजू तांचे कश्ट वचून व्हरूंक सोंसणीकाय दिवन दी. भुरग्यांच्या देण्या खातीर साबार स्त्रियो मागून आसात.
तांकां बाळक जेजू भुरग्याचे दिने फावो करून दी. तांचे कश्ट दूख निरासपण कंत बेजाराय पिडा सर्व बाळक जेजू पयस करून दी. संतोष समाधान शांती गरजेचे सर्व बाळक जेजू तांकां फावो करून दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागया. सांगता म्हणया ए भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या भितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखल्लेलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नामान मोरये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळक जेजू लागीं मागणे. ए आजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कोलतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे तितले बिरमतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगन मागची कृपा आमकां दिवन दी. कारण आमचे वयले सर कश्ट निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्यांक सदां सर्वदा. आमेन. आमच्या आवय मुखांत्र दुवे मुखांत्र लाभलेल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर बाळका जेजूक आतां आमी अर्गां दिवया. साबार बेसांवां आमकां येदोळूच मेळ्ळ्यात ते उगडाक काडया आनी जेजू बाळकाक अर्गां दिवया. सांगाता म्हणया ए बो उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापांची इमाची मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. चड लोक तुज्या बालपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कलनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. चड स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. म्हजी कालती विनंती सोर स्त्रिया लागीं तुमी मुखार येवच्याक तुमच्या खातीर एक विशेष मागणें हांगासर आसा. बाळका जेजू तुवें ह्या संवसाराक येवच्याक एका स्त्रियेचो आदार घेतलोय. कुर्सार प्राण करतना त्याच स्त्रियेक आमची आवय जावन दिली. स्त्रियांनी कसल्याच आवाजाविने आमच्या कुटुंबाने करचो वावर आमी वाखणता. एक आवय, बहीण, आजी, धूव, पतीन, सून आनी इश्टीण जावन आमच्या जिवितांत विविध पात्र ती खेळटा आनी आमच्या जिविताक रूच दिता. भावार्थाचे दिरवे फुडल्या संततेक आतांतर करून कसल्याय कश्टांच्या जिणे अंतांनी तुजो आदार मागोवंक शिकयच्या स्त्रियांक तूं तुज्या कृपेन बर. आमच्या कुटुंबांतल्या समाजांतल्या
आनी वावुरांतल्या सर स्त्रियांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमेन. देवाचे आशिर्वाद घेवचे खातीर तकली बागयात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट दाखोवं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबे जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बाळक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बाळक जेजूचे वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आमी एक महत्वाकांक्षी अपूर्बायेचे योजन मांडून हाडला. ते जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचे योजन आनी ह्या योजना मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळें घर बांधून दिवचे योजन आमी आसा केला. हे योजन बाळक जेजूच्या पुणशेताचे म्हणटाना बाळक जेजूच्या भक्तिकाचे तशेंच जेजूचे ल्हानफूल सांत तेरेज हिका सांतीण म्हणपा सारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचे प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचे एक योजन असता. तुम्ही जर मोठो आधार दिलो खंडी जावन ही दोन्ही योजना आमकां ह्या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशीप दिवं येता, दोगांक, तेगांक, चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारयेक हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या ह्या योजनाक जर एकलो आपूण वणटीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हे एक योजन अपूर्बायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचें. तर तुमी गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळक जेजूचें पुणशेत कर्णदिते आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले. हांव देव बरें.